Genesis A5. Burgam boktin somlał, gajon korun jedwał, wysłał z dorun jedał, baba mu karytał. Burgam boktin somlał, gajon korun jedwał, wysłał z dorun jedał, baba mu karytał. Odmiana sodan baba, bozuk jedał tylko. 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 बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे असो. अभिनो आयज आमी बाग्योन कॉर्नेल श्रेष्ठ गवळी आणि सिप्रियान धर्मध्यक्ष हे दोगूय रोख साक्षी हांचो ग्रास करता. जेजू पासत आपले रगत वारून तांणी जिवितांतल्यान त्याच जेजूक साक्षी दिली. आयज आमकां दरेकल्याक भावार्थ जेजूच्या उतरांचेर वागणूक आमची ताचे येवजण्या प्रमाणे आसूंक आयचें शुभ वर्तमान उगडास करता. जे कितें जेजू उलयता ती उतरां दरेकल्यान आमच्या जिविताक लावन आमचें जिवीत त्या प्रमाणे मांडूंक आमकां आदारण करपा ह्या मिसांत मागया. आयच्या मिसांत आमी कायतानो आनी लेपोल्दिना फेर्नांदीस हांच्या आत्म्या पासत मागता. देवान तांची काकलूत करून सासणेक सूख तांकां दिवंक. तेच बरोबर आमी मागता सुजे रॉड्रिगीस हाच्याय आत्म्या पासत देवान ताकाय सुर्गींच्या राज्यान घेवंक मागया. आनी आमच्या पातकाचो उगडास करून देवाच्या एकामेकाचे बोगसणे आमी मागया. हांव पातकी सर्पुया देवाक आनी तुमकां बाबा पळयलो वचून विचारून सांगता मनान चिंतून कोणाक विचारून वायट घालून बरें सोडून हांवें जायती पातकाय केल्या. हांव म्हजो अपराध, हांव म्हजो अपराध, हांव म्हजो अपराध. ह्या पासत भाग्य सदांच आंकवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा पळयलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वपिता देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोमिया काकूट कर. सोमिया काकूट कर. प्रार्थना. देव आमच्या बापा तुजे पोरजेचे सेवेक बाग्योन कॉर्नेलाक आनी सिप्रियानाक जागृत गवळी आनी काळजीदार रोख साक्षी तुवें करून दिले. तांचे विनोतीन भावार्थान आमकां गोट आनी थीर कर आनी पवित्र सेवेचो एकवट सांबाळूंक भार घेवन वावरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवर चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. पयले वाचप. बाग्योन पावलून कोरीतकरांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, अदीक वत ते देण्याचेर तुमचे दोळे लायात आनी सगळे परस श्रेश्ठ वाट ती हांव तुमकां आतां दाखयतां. मनशाच्यो आनी देवदूताच्यो भासो हांव उलयन
पूण म्हाका प्रिती मोग नासत जाल्यार हांव फकत एक वाजती गांठ वो किणकिणट्या हांसल्या सारको. देवाचो संदेश दिवचे देणें म्हाका आसत. सगळे गुटाची ओलोक आनी सगली वडाय सगली विद्या म्हाका आसत आनी दोंगर लेगून एका सुवातेर थावन दुसरे सुवातेर उखलून दवरूंक म्हाका पूर्ण भावाद आसत. पूण म्हाका मोग नासत जाल्यार हांव कांयच न्हय. सगळें म्हजें आसलें नासलें तितलें वाटेन म्हजी कूड लेगून लासून दीन. पूण म्हाका मोग नासत जाल्यार हें म्हाका कित्याकूच उपकारना. मोग म्हणल्यार सोंसणीकाय आनी दया. मोग वचता थंय नाटकाय ना, बोडाय ना आनी गोड ना. मोग मनसुगेची उतरांना आपलो आदाव सोडिना, राग दवरिना, वायट घेतलां तें मनांत बाळगिना. अनितीक मोग कुशाल जायना, स्वताक कुशाल जाता. मोग सगलो भोगसूंक, सगलें स्वत मांडूंक, सगल्यांचो बोरवासो दवरूंक, सगलें सोंसूंक तयार आसा. देवाचो संदेश दिवचे देणें सोदतलें. आठवे भासो उलोवचें देणें नपयत जातलें. देणें सोंपतलें पूण मोग कदींच सोलचो ना. कित्याक देणें आनी देवाचो संदेश दिवचें देणें अपूर्ण. पूण सोंपून तें येतूच सगलें अपूर्ण तें नाच जातलें. हांव भुरगो आसलो तेन्ना भुरग्या भाशेन उलयतालो, भुरग्या भाशेन वागतालो, भुरग्या भाशेन चिंततालो. पूण एकदां जाणटो जातूच भुरगेपणा वेले वस्तू हांवें पाठ केली. आतां आमी आरशांतल्यान कशीं गोड गोड कितें पळयतात, पूण मागीर आमी रूप पळयतले. आतां म्हाका उलोवंक आसा ती अदीक खरी, मागीर देव म्हाका वळखता तसोच हांव ताका वळखतलों. आतां हीं तिनूच आसात, भावार्थ, बोरवासो आनी मोग. पूण हाचे मदें उत्तम तो मोग. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. जी पोरजां देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. जी पोरजां देवान वेंचून काडल्या ती खरेंच बागी. सितार वाजोवन ताका दिनवासात, तारांची किनोरी दवरून ताका सोल गितां गायात. ताच्या मानाक एक नवें गीत रचून गायात. सगळे ताचे हिकमतीन स्तोत्रां गायनांनी ताची वाखाणी करात. जबाब. जी पोरजां देवान वेंचून काडल्या ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची उतर खरेंच खरें. सगळीं ताची कर्तुत्वां विस्वाशीपणाची. नीत आनी प्रमाणीकपण हीं दोनूय ताच्या मोगाची. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उकोड भरला. जबाब. जी पोरजां देवान वेंचून काडल्या ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरजां बागी. असले पोरजेक आपलें दायज करून ताणें विचून काडल्या. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचे देवूं तुजी प्रिती. जबाब. जी पोरजां देवान वेंचून काडल्या ती खरेंच बागी. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. तुजी उतरां सौम्या आत्म आनी जिवीत. तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची. सर्वेस्पराक जय.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. जेजून म्हणलें, ए सोस्तीच्या मनशाक कोणाक म्हूण हांवें सर करची, ती कोणा सारकी मैदानार बसून एकामेकाक उलो मारून अशें म्हणटल्या भुरग्यां सारकी ती. आमी तुमकां वेणू वाजयलो पूण तुमी नाचले नात. आमी विलापले पूण तुमी रडली नात. तर स्नान दातार जुवांव जेवण खाण चाकी नासतना आनी सोरो पियेनासतना आयलो आनी तुमी म्हणटात ताचेर देंवचार बसला. मनशाचो पूत जेवन आनी पिवन आयलो आनी तुमी म्हणटात हो आसा पोटयो आनी सोरो पियेता तसलो मनीस, दंड वसूलदारांचो आनी वायटोव्यांचो इश्ट. तरी देव जाणवाय चूक नासलेली म्हूण तिच्या सगळ्या भुरग्यां उदेशी रुजू जावं येता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकाळ्ळे तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, भुरगीं ल्हान जायते भाशेच्यो गेमी खेळटात आनी जेजूच्याय काळार भुरगीं गेमी खेळटाल्यो. तांच्यो कांय गेमी आसताल्यो. थोडे फावटी एक मोरण कशें थारायताले, फ्युनरल, आनी थोडीं जाणां एकलो कोणूय मेलेल्याचें दोंग घेतालो, दुसरीं रोडटालीं वो दुखेस्त गायनां गायतालीं. असली एक गेम आसताली. एक एक फावटी काजाराचो समारंभ असली गेम तांची आसताली. दोग जाण काजार जाता ते भाशेन विचून काडटाले. थोडीं जाणां नाचपी कशीं नाचतालीं, थोडीं जाणां गावपी कशीं गायतालीं. आनी केन्नाय तांच्या मदें झगडीं जाता तेन्ना कोण गावपी आसा ती नाचपी जावंक सोदता तेन्ना, नाचपी आसा गावपी जावंक सोदता तेन्ना, आनी तांकां ती करूंक मेळना तेन्ना ती कुशीक बसून ही दुसऱ्याची गेम पळयताली आनी भाग घेनासली तांचे गेमींत. असली एक इमेजरी आयज जेजू आमच्या दोळ्या मुखार दवरता आनी म्हणटा भुरग्यांक सर करून मैदानार बसून एकामेकाक उलो मारून अशें म्हणटले भुरग्यां सारकी ती. आमी तुमकां वेणू वाजयल्यो पूण तुमी नाचली नात. आमी विलापलीं पूण तुमी रडली नात. असल्या भुरग्यांच्या गेमीक सर करून जेजू तुवें आसलेल्या मनशाक एक संदेश दिवन म्हणटा, जेन्ना तुमकां मागलोलें आसा तें तुमच्या मना प्रमाणें जायना तेन्ना तुमी दुखी जाता, तुमी कुशीन वेता. देवाच्या मना प्रमाणें कितें गरजेचें, कितें जाय तें सोदून काडूंक जेजू सांगतालो, उलयतालो पळय तें जावन आसलो सगळें बापाच्या मोगाची एक काणी. अख्खें पवित्र पुस्तक जावन आसा. ह्याच बापाचो मोग दाखोवपाक एक हातियार आमकां. हाचे पयलें वाचपूय आमकां मोगा विशीं उलयता तें आमी आयकलां. सगळें जें कितें करता हांव तें मोगान करूं. हीं भुरगीं कितें जातालीं, रागांत वतालीं, दुखी जातालीं, कुशीन वेतालीं, दुसऱ्या सांगाता वावरूंक सोदिनासलीं, दुसऱ्या सांगाता खेळूंक सोदिनासलीं. कित्याक तांच्या मना प्रमाणें तें जायना देखून. बाबडीनो, आमच्याय मना प्रमाणें जायना तेन्ना आमचें रिएक्शन कितें, आमी कशे भाशेन आमचो जबाब दिता. ओगेपणान कुशीन वेता, भाग घेना, सहकार दिना, असली गोत आमची जाता काय? देवाच्या मोगा खातीर म्हज्या मना प्रमाणें पासून जायना तेन्ना देवाच्या मोगा खातीर हांव करतां. कांय फावटी भुरग्यांक आवय बापूय सांगता सगळोच वेळ टीव्ही पळयनाका, सगळोच वेळ मोबायलाचेर खेळो नाका, सगळोच वेळ हांगा थंय खबरो करून वेळ काडिनाका. जेन्ना आमच्या मना प्रमाणें जायना तेन्ना आमचें रिएक्शन कसलें, आयज जेजू हाचेर आमकां दर एकल्याक विचार करूंक आमंत्रण करता.
सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिनवास आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. पृथ्वीन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. ससनाच्या ससना देवाचो सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणार आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाक वालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. ससनाच्या ससना देवाचो म्हज्या बाबा कडेन नमोच्यान तुमचें बलिदान सर्पविदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सवेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन प्रार्थया. सर्वेस्परा कॉर्नेल आनी सिप्रियान तुज्या बागयोन रोग साक्षांच्या कोश्टा मरणाच्या उगडासाक भेटयलोली तुजे पोरजीची देणी दोयेन मानून घे. जशी तांकां आपले कोश्ट तशी तांकां आपले कोश्ट दोग सोसूंक जेजूच्या ह्या बलिदाना वरवीं घोटाय मेळ्ळी तशेंच आमचेर वायट विघ्न येता तेन्ना ह्याच बलिदाना वरवीं आमकांय तीरपण मेळूं. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमीन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वळवाशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व कडेन चड त्राय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. कॉर्नेल आनी सिप्रियान तुज्या रोग साक्षांनी जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रोगोत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे पोरी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें तांचे असोगतायेंत क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोवाळ सपूर्णायेन परसोडायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काळस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आपलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काळस नव्यानी सासणीक कराराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो उद्गार दिवन बाबार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू आमी हो लोकांक
आनी एक काळसितले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसू आमी तुजें मरण करता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. नवजिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडारो करच्यो तर आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. रीत भाशेन कायतान आनी लिपोल्दिना फेर्नांदीस हांच्या आत्म्याची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोर जोडीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई संगती बागेवन धरून दिता आनी सरकार तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. दर एकल्याक आमकां एक उक्तें मौन आनी काळीज दी म्हूण जेजूंची केल्ल्या प्रार्थनांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सका येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायस आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तश्यो आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळमेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवचनांत रेखता. तर आमकां तुजी उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून दितांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सगळ्यांची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament
I love you above all things, and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थूया. मोगाळ बापा, भाग्यवंत कॉर्नेल आनी सिप्रियान रोख साक्षांचो उगडास करून तुज्या उसोक्त भुरग्यांक धीर दितल्या पवित्र जेवणान आमी आतांच वांटो घेतला. ह्या भाग्यवंताची देख घेवन शुभ वर्तमानाच्या स्वताक साक्षी दिवचे खातीर ह्या जेवणा वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्याचे गोठायेन दयाळपणी आमकां बोर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपदिदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गाण्याचो अंक F7. Jezus आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रितीन दिवन सोर्या आमी परतून घरा ताच्या मोगाक मनशांची कून. जेजूक आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रितीन दिवन सोर्या आमी परतून घरा ताच्या मोगाक मनशांची कून. जेजूचो मोगार आसल्या मोगार आसो